तर ही झाली भारतीय जनता पक्षाची कॅम्पेनिंग. आता या मतदारसंघात जसे तुम्ही जाणा भारतीय जनता पक्षाच्या विरुद्ध किंवा एकमेकाच्या विरुद्ध राविल्ले आसा आणि दोन पक्ष, एक आसा गो फॉरवर्ड आणि दुसरो RGP आणि रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचो हांगा पळयत जाल्यार एक सायजेबल वोट बँक आसा. आमी मेळपाक ट्राय करतले रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाच्यो कॅन्डिडेट्स मनिला शिरोडकर हांकां आनी जाणा जावन घेतले की तांचें कितें म्हणणें आसा, तांचे कितें एक्सपेक्टेशन्स आसा वोटरां कडल्यान आनी कोण जिखतलो. सध्या शेनवार म्हणसर तरी युती जी जावपाची आसा ताजे बद्दल संभ्रम चल्ला आनी युती म्हणटा आसतना आमी उलयता आसतना ग्रँड ओपोजिशन एलायन्सा विशीं आनी हो मतदारसंघ शिरोडा हें एक कारण थारूं शकता अशें सगळ्यांक दिशिल्लें आनी ताजे उपरांत तेंच जालें की ही युती जावची ना, कारण गोवा फॉरवर्ड पक्षान ऑलरेडी आपलो कॅन्डिडेट अनावन्स केलो, कॅम्पेनिंगूय स्टार्ट केलो आनी हांगा RGPचे एक प्रबळ प्रेझेन्स आसा, सायजेबल प्रेझेन्स आसा. सो RGPनूय आपलो कॅन्डिडेट अनावन्स केल्लो आसा. RGPन फील्ड केला मनिला शिरोडकर हांकां, तांच्यो पयलीं पासून त्यो कार्यकर्त्यो आसा. आमी मेळपाक आयिल्ल्या RGPचे सद्या अध्यक्ष आसा आमचे बरोबर, कॅन्डिडेट आसा आनी प्रबळ लिडर, सगळ्यांक तुमी वळखतले, पूण वील टॉक टू कॅन्डिडेट फर्स्ट. युती जावची काय ना जावची, आज म्हणसर तरी युती जावूय ना, तोडूय ना, जावूय ना अशें आसा. तें डिसिजन अजून आमकां खबर ना, पण मनोज सांगता की सांजचे पर्यंत प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळे लोकांक क्लियर करतलो. हां, युती जाल्या जाल्यार तुमी फाटल्यान सरची ना. युती जाली जाल्यार म्हाका दिसता की शिरोड्यान आमी पळय चड काम केलां RGPन, तेन्ना युती करता तेणी बीन तें अंडरस्टँड करून आमकांच सीट दिवचें अशें दिसता. युतीन RGPन चड काम केलें, RGPचे प्रेझेन्स आसा, खूब प्रेझेन्स आसा. जिखता म्हणटा तुमी हे सीट. ऑफकोर्स जिखता. आनी डिविजन ऑफ वोट्स जाले जाल्यार गोवा फॉरवर्ड बरो जालो म्हाका जाल्यार दिसता आयचो जो वोटर आसा पळय तो सुदृढ आनी सुगरूण म्हणटा तसो आसा, इंटेलिजंट वोटर आसा. कारण आमी जी फुडें सरल्या पळय ते बारीक लोकांचे दुखण्या खातीर फुडें सरल्या आनी आमकां त्या लोकांनी फुडें काडल्या. सो म्हाका दिसता की आयचो वोटर चिंततलो मत मारचे पयलीं. आनी जे कोण पळय आतां पळोवपाक वचत जाल्यार शिरोड्यान फॅमिली राज चालू आसा. सद्या रुलींग MLA आसा ते स्वता पॉलिटिशियन आसा. तेंचे फॅमिलीन 2 जाण भाव, तांच्यो बायलो, अशें करून तेंच्या फॅमिलीन पंचायत सगळी फॅमिली राज. प्लस आतां नाशिल्लो म्हणटा तो तेंच्या फॅमिलीन ZP, तर आतां ते परत तेंचे दुयेकूच दिता. इतलीं वर्सां तेणी राजकारण केलां आनी राजकारण करता आसतना एकटो मनीस काय फुडें इतलो प्रबळ लिडर जावपाक शकना. तेज्या खातीर कार्यकर्ते आसतात, ते काम करतात. जेन्ना आज इतली 40 वर्सांचे जेका फुडें काडले लोकांनी, तेंकां त्या कार्यकर्त्यांक म्हाका दिसता ते कार्यकर्त्यांचेर व्हडलेशें तेंचे नजर ना, कारण तो फॅमिलीकूच फुडें काडटात ते. आनी आज पळयत जाल्यार ते चली फुडें काडला आनी कार्यकर्त्यांक तेणी खंय तरी फाटीं मारला. सो तेणीय बीन चिंतपाक जाय, बाबा आमी फक्त खुर्च्यो काडपाच्यो, तेज्या खातीर काम करपाचें काय आमकां खंय तरी जबाबदारी सोशल वर्क करपाक चान्स मेळटलो. पूण आतां ताजें समज मातशी चलया बांदत ताणें समज कार्यकर्त्याक टिकेट दिल्ली जाल्यार तूं फाटीं सरता आशिल्ली BJP येवनी म्हणून. कार्यकर्त्यांक तिकेट दिली जाल्यार फाटीं आमी सरची नाशिल्ली, कारण कित्याक तुमकां फरक ना कोणाकूय टिकेट फरक दिल्या. ना. पूण हांव त्या कार्यकर्त्यांकूय सांगूं सोदतां की आमी जी आसा तेंचेर बोट दाखोव नाका. तुमचे पयलीं खंय कितले उदकान तुमकां दवरला ते चिंतात. तुमचेर कितें बोट दाखयता तें सांगा आमकां, अजून कळुना कितें म्हणटा. म्हणजे तुमी आतां म्हाका विचारलो क्वेश्चन की तुमी कार्यकर्त्याक दवरल्यार फाटीं सरतली काय म्हणून. सो हांव तशें तुमी म्हटलें न्ही की ताची चलयेक दवरूं जायना आशिल्लें. हय, दवरूं जायना. जर कार्यकर्त्याक बी दवरलेल्यार तुमी सपोर्ट करता आशिल्ली का म्हूण कार्यकर्तो बी सपोर्ट करची नाशिल्ली आमी, कित्याक आमी टोटली डिफरंट पार्टी. ओके. सो आमी सपोर्ट करची नाशिल्ली. गोवा फॉरवर्डाची कितें म्हणटा. गोवा फॉरवर्डान पयलींच कॅम्पेन स्टार्ट केली. हय, तुमी नाशिल्ली त्या हेका. आमी नाशिल्ली म्हटल्यार कितें आसा, आतां जसं तुमकां हांवें सांगलां की मनोज बाब मागीर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कितें ते डिटेल सांगतले. पण पयलीं जे तेणी सांगलां ते भशेन आमी युती जातली म्हणून खूब टायम वेस्ट केलो. तरी आसतना जेन्ना मनोज बाबा कडल्यान आमकां ग्रीन सिग्नल मेळ्ळें, आमी फॉर्म भरला आतां. तुम्ही ऍक्टिव्ह आसा म्हणून आयकलें, पंचायतींनी बी वता, लोकांचे विशय बी घेता म्हणून. हय, हांव घेता. तुम्ही पर्टिक्युलरली तुम्ही RGP आसाच. पण हांव पर्सनल लेवलाचेरूय हांवें म्हाज्या गांवांत खूब काम केलां आनी मदत करता लोकांक. पण कितें आसा,
अशें दाखोवन दिना कशी मदत करता की ते लोकांक खबर आसा. आनी आमी ग्रामसभेन वता ती आरजी म्हणून केन्नाच गेली ना. आमी लोकांचे इश्यूज घेवन गेल्या आनी लोकां खातीरूच काम करपाकूच फुडें आसा. आनी फॅमिली राज आमकां खंय तरी सगळे लोकांक न्ही फॅमिली राज हांगा सोंपोवपाचें आसा. आनी तितून भितर काडून म्हाकाच लोक कशें म्हणटा की बाय तूंच फुडें सर, आमी तुज्या फाटल्यान आसा. लोकांनी सांगलें आरजीपीचे प्रेझेन्स आसा. हांव तांचे कडेन उलयतां सद्या. आरजीपीचे प्रेझेन्स आसा सद्या तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तूं यू आर प्रेसिडेंट ऑफ शिरोडा मतदारसंघ आरजीपीचो. सारकें. हय. तर प्रेझेन्स म्हणलें जाल्यार प्रत्येक लोकांक आतां खबर आसा आनी कळून येयल्लें आसा. अशें म्हणटाले की जेन्ना आमी 2022 इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें ते टायमार थोडे आमकां अशें ट्रोंड मारताले की हे 500 तरी मतां घेतले काय म्हणून. ते टायमार एक सांगपाक एक अशें दिसता, गर्व दिसता की आमची शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी टीम ते टायमार आमकां खंय तरी मनोजालो सुद्दां टायम त्या टायमार असो पावलो ना. आमकां मिटींग जाली ना. एक मिटींग सांगपाक म्हणल्यार एक मिटींग जाली ना. मनोजाल बाकीचे कडेन मिटींग जाल्यो आनी आमचो खंय तरी हांगा प्लॅन जालो ना. जावं कोड ऑफ कंडक्टा लागून अशें खंय तरी मातशें हें जालें आनी मिटींग जावपाक पावलो ना. इतलें आसून सुद्दां 5063 मतां आमची टीम सगळी. आनी हेंय बी अशें न्ही की फक्त एकूच विलेजा वोटींग अशें ना. तुमी पळयलें जाल्यार ते 4 विलेजांनी वोटींग जाल्लें आसा. लोकसभेक पूण कमी जालें तुमगेलें. लोकसभा हें इलेक्शन वेगळें आसता आनी तें आमकां कळून येयलें. मनोजान सांगलें ते भशेन की जेन्ना नॅशनल आनी स्टेट हे खंय तरी मातसो डिफरन्स येतात तो आनी तो दिसून येयला. जिल्हा पंचायत आनी असेंब्ली सारके आसता म्हणटा तूं. जिल्हा पंचायत म्हणटा पळय ती खंय तरी गांवच्या लोकांक कनेक्ट आसता. ज्यो गोश्टी आसा पळय कनेक्ट आतां तितू भितर खंयचे येतले अश्यो बांयो जावं अशी जी बारीक कामां जी खंय तरी झेडपी हितूंतल्यान फंडांतल्यान जावंक शकता. हे कारणाक लागून लोक खंय तरी तेजेर लक्ष दिवन आसा आनी कनेक्ट आसा. एक फॅक्ट रिमेन्स की भारतीय जनता पार्टीचे प्रेझेन्स हांगा खूब पयलीं पासून आसा. सुभाष शिरोडकर हॅज बीन रुलींग दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर लाँग. पयलीं काँग्रेसीचेर आशिल्ले नंतर BJPचेर आशिल्ले आसा. सो तांचे प्रेझेन्स आसा तांचे. सो ते डिफीट करपाक मातशें डिफिकल्ट जावचें ना तुमचें. सांगपाक म्हणल्यार शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीक हें गिराण लागलेलें आसा. सुभाष शिरोडकर नांवाचें एक गिराण लागलेलें आसा आनी हें पयस करपाक खूब जाण हातपांय मारता पूण खंय तरी ते कसले कारणाक लागून फाटीं पडटा. पूण शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची टीम आसा ही हे फावटी झेडपीची सीट दोनूय हाडटली. जे बोरीचें सीट आसतलें शिरोडीचें सीट दोनूय सिटां आमी जिखून येतले. RGP हय RGP जिखून येतले. युती जाल्यार बरें जाता आशिल्लें. युती जाल्यार आमकां तरी दिसलें की बाबा युती हेजे पयलीं एक मिटींग जाल्ली. ते मिटिंगे हांव आनी शैलेशी आशिल्लो. ते टायमार आमकां अशें दिसलें टोटल पॉझिटीव अशें विजयाचे टॉक्स आमकां पॉझिटीव अशें दिसले. पूण इन रियलिटी त्या टायमार म्हणल्यार गोंयकारां बद्दल चिंतता अशें आमकां दिसलें की बाबा खरोच गोंयकारां बद्दल. मग विजय एक असो मनीस आसा जो उलोवपाक सारको पोपट. सांगपाक म्हणल्यार उलोवपाक पोपट सारको मनशाक कसो कन्विन्स करप पळय ते ताका खबर आसा. तर ते प्रमाणे आमकां तशें दिसलें तेन्ना. तुमी कन्विन्स जाले बी. ना कन्विन्स ते टायमार मनोजान आमी कितें गोंयकाराचे उतराचेर फुडें सरलेले न्ही. सद्या शेनवारा म्हणसर कन्विन्स आसा तुमी अजून काय युती तोडून ना पळोवपाक फुडें सांगता न्ही. जेन्ना आमी थंय पळयलें तेजे नंतर अशें जालें की टॉक्स जाले तेंचे सीट शेरिंगाचेर आनी तेन्ना शिरोडीची दोनूय सिटां आमच्या लिडर्सांनी हें केल्लीं आनी ती सेट जाल्लीं की दोनूय सिटां आमकां मेळची म्हणून. पूण मदींच खंय तरी हो विजय सरदेसाय आतां आपलो जो पंचवाडीचो कोण विशांत तेजी बायलेक हाडटा आनी कॅन्डल दवरता सगळ्यांक फोटोवन की बाबा एलायन्साचे करून. म्हणल्यार हेच हेजे वयल्यान इन्सिडंटा वयल्यान आमकां दिसलें की फोटिंगपणां जे गोंयकारपण म्हणटा ते फोटिंगपण आनी कांय ना. पूण म्हाका एक सांग पळय एक विजय जालो दुसरो काँग्रेस. तुका याद आसा कितले फावटी तुवें काँग्रेस फोटींग म्हटलें हेजे पयलीं लायफान जितले RGP जाली तेन्नाच्यान. ना काँग्रेस फोटींग आसा युती करपाक जाता. ना युती म्हणल्यार कितें युती हे गोंयकाराचे डिमांड आशिल्लो. हे आमचे न्ही. आमचो विशय आमी गोंयकारां बरोबर आसा आनी आमच्या स्वबळाचेरच आमी करपाचे. हेजेर गोंयकार RGP एक्टिव्ह आसल्यार ना तांचे बरोबर अशें दिसता तुका. ना तशें ना. युती केल्यार जेन्ना लोकसभा इलेक्शनाक लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आशिल्लो की बाबा एलायन्स करचे. एलायन्स केल्यार बऱ्याक पडटलें. पूण जेन्ना आतां आमी एलायन्स केलें जाल्यार थंय व्हडलें कांयच ना. हें कितें काय म्हणल्यार RGP खंय तरी सोंपोवपाचें षडयंत्र आसता हें दिसून येयलां आमकां. ओके एलायन्स म्हणजे RGP सोंपोवपाचें षडयंत्र अशें शेनवार म्हणसर तरी दिसता. इतले डिले करप हे आनी कांयच ना हेंच दिसलें न्ही आमकां.
एज अ शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रेसिडेंट म्हणून तरी आमकां तेंच दिसलें की बाबा फक्त होल्डार दवरपाक आनी कांयच ना, खंय तरी आरजीक थंड दवरपाची हेंच दिसून येयलें. बरं आता लेट अनाऊन्स केला, आता जे शैलेजा कडेन होता कळ्ळें, आता लेट केलो तुमी अनाऊन्स कॅन्डिडेट, तुम्ही म्हणटा की टायम आनी मेळपा जाय आशिल्लो. आता फाटीं फुडें समज पडली कॅन्डिडेट जाल्यार हें कारण धरतले तुमी? ना आमची काम आसा ही आमी भितरल्यान चालू दवरली आसा. हे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं बोरे जावं शिरोड्या आमची विजन पॅम्पलेट आमी लोकां कडेन पावयल्ली आसा. आतां फेस पॅम्पलेट आसा ते आमी आयज इव्हिनिंग स्टार्ट करतले, लोकां कडेन पावोवपाक चड टायम लागपाना. सो आमी लोकां कडेन पावयतले आनी जे दोनी कॅन्डिडेट आसा आमचे शिरोड्या इवन बोरे आमी दोनी जिखून हाडटले. दोनी जिखून हाडटले. सो शिरोड्या तूं म्हणटा खंयच्याय परिस्थितीन युती, कसली युती जाली जाल्यार RGPकूच टिकेट मेळपा जाय. हय, जेन्ना युती म्हणटा, जेन्ना युती अशें जशें राहुलान सांगलां, कित्याक आयज गोवा फॉरवर्डाचें हांगा ते लेवलाचें काम ना, तेंचे तितले वोटर्स ना, पूण आमचें ऑन ग्रावंड कंटिन्यू काम आसा, आमचे वोटर्स आसा. सो आमकां दिसता हें जें सीट आसा तें आमकांच मेळपाक जाय आनी जे युती बसून जर डिसायड जालां जाल्यार कोणी घातलां तेणी फाटीं सरपाचें आनी फुल्ली जी आमची मेन एम आसा हें फॅमिली राज सोंपोवपाचें शिरोड्या, तांकां आमकां सपोर्ट करपाचो. सद्या ऑफर गोज की सपोज युती जाय जाल्यार तुमी फाटीं सरा, हय आमकां सपोर्ट करा, हय जाल्यार युती बरोबर आमी आसा. युती बस म्हणल्यार आयज आमची ऑफिशियली प्रेस आसतले सांजचे. सो आमचे जे ऑफिशियल आसा जावं आमचो मनोज, आमचो आमदार, जावं बाकीचे ते आयज कितें आसता डिटेल प्रेसाक सांगतले, क्लियर करतले. ते कितें आसता क्लियर clear ऑलरेडी जाला, करतले. सकाळच्यान मनोज घालीत आसा फेसबुकाचेर, केन्ना जाल्यार कितें ते आनी क्लियर करपाक फक्त फॉर्मेलिटी उरल्या सद्या. ओके, सो RGPचे तूं एंटायर हातून आमी पळयलें न्ही जाल्यार RGP सायजेबल वोट्स हांगा आशिल्ली 22. तुका दिसता ओवर द टायम ही सायजेबल वोट्स तुमचे बरोबर रावल्या काय म्हणून? एक्झॅक्टली आमच्या वांगडा आसा. इवन आमी जेन्ना आतां गोवा असेंब्ली इलेक्शन जालें 22चें, आमकां बरे वोट्स पडले आनी आमचें जें काम आसा जावं चारय आमची पंचायती आसा त्यो आमचे जे रिव्होल्युशन आसा कंटिन्यू एज अ ग्रामसभा मेंबर म्हणून गांवाचे जे इश्यू आसा ते ग्रामसभे घेताले. प्लस आमचे जे IIT मुवमेंट घेतले, येदो व्हडले मुवमेंट घेतले आमी, जावं बाकीचे इश्यू घेतले, कंटिन्यू लोकां कडेन आसा. जावं बाकीचे इश्यू आसा कोड्राचो. हय, कोड्राचो तो इश्यू घेतलो. कोड्रा तुमकां पडटा काय तेवटेन हय, ते बोरी पडटा, बोरी बोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. सो आमी लोकां वांगडा आसा आनी लोकांक दिसता की RGP आसा हे कंटिन्यू एक खंय भियन आसतना, हे फॅमिली राजा भियन आसता, हे MLA भियन आसतना कंटिन्यू लोकां वांगडा आसा, हे लोकांकूय पटलां. सो आमचे जे वोट्स आसा ते वाडले डेफिनेटली. ओके, लास्ट वर्ड फ्रॉम दी कॅन्डिडेट. क्रॉस जाता तेवटेन आय थिंक गाडी येता. सो वॉट नेक्स्ट आता प्लॅन सांगा तुमचो? एक म्हळ्यार घरान भोंवचो पडलें तुमकां आतां. प्लॅन आमकां तो टायम सामको कमी आसा, त्या कारणां खातीर लोकां कडेन सगळ्या घरांनी वचपाचो आमचो प्लॅन आसा आनी तो प्लॅन सक्सेसफूल करतली आनी लोकांक कन्विन्स करतली. आनी लोक म्हाका दिसता अशें की आमचे कडल्यान चड लोकांक एक्सपेक्टेशन ना, कित्याक लोकांनी ठरयलां फॅमिली राज काबार करपाचें आनी कितें तरी नवी घडोवन हाडपाचें शिरोड्यान. सो आमकां लोकांक तितले चड समजोवपाचेय गरज पडपाना. ओके, देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले RGP कॅन्डिडेट मनिला शिरोडकर. RGP अलायन्सान येतली हांगा अशें दिसतालें, पूण जेन्ना गोवा फॉरवर्ड पक्षान आपलो कॅन्डिडेट अनावन्स केलो तेन्ना कळ्ळें की हांगा युती जावपाची शक्यता उणी आसा. तुमी पळयतात GNH.